नमस्कार सर्वांक सेशनाक स्वागत आसा. हे आम्ही शिष्टाष्टकम सिरीजाचे 7 श्लोका वयर सत्संग करता आसा ती त्यांची आम्ही हे सेशन मुखार सुरू करूया. प्रार्थना करून हे सेशन स्टार्ट करू. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नमिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. सेशनांतू आमगेले ह्यांचे प्रयास आसा की आमी देवा नामस्मरणाचे प्रती आमगेली रुची वांटून येवं. हे शिष्टाष्टकमाचे स्पेशली संचे 7-8 श्लोक आमगेले कांय क्वॉलिफिकेशन ना. हे मना वर्स तशी और हे कसन ताजे रहस्य म्हूण कोर्स तशी जाल्यार आमी कशी हळू भक्ता न्हय प्रार्थना म्हणटा ती प्रल्हादाले खंयच्या यांची आमी प्रार्थना करता ती तेन्ना आमगेलें तें आसता की आमी ते प्रार्थना म्हणटा ती ते कोणची भक्तार प्रार्थना म्हणटा ती देवाक तो भक्त प्रितीचे. प्रल्हादाक प्रार्थना आमी म्हणला जाल्यार प्रल्हाद देवाक भारी प्रितीचे. सो त्या प्रकारान आमकां एक असें की ताजे एक लाभ प्राप्त जातले म्हणून. तशी कोणी एक रायाक कोणी कसन एक खाली एक दूत सी जावन वचून कसन की सामान दिता और कसन लायक मेसेज दिता. राय खुशेर काण तागेले कसन की एक नेकलेस की कसन की तागेले रिंग की काण दिवचे पुरो ताण केल्लेले ना. ताण खाली एक मेसेज बून दिलेले जाल्यार कसन की एक प्रितीच कसन की मेसेज दिला ताणें ताका राया खुशी जावन तो कसन दिता. तशी त्या प्रकारान हे चैतन्य महाप्रभू शिष्टाष्टकम आसा. आमगेले कांय क्वॉलिफिकेशन ना हे मनशा खातीर और हे मना वर्सत्या खातीर जाल्यार इतल्यांची आमी प्रार्थना करुयात की चैतन्य महाप्रभू देवार परम भक्त जावन भक्ताला अवतार जावन तो भक्त आशिल्लो. सो त्या प्रकार आमी रिपीट केले मात्रान आमकां थोडी कसन एक देवाल्या भक्ती प्रती देवाल नामस्मरण प्रती रुची येवं तशें आमी मना वरया. तो हे सुरेश 7 श्लोक रिसायट करून आमी सेशना मुखार सुरू करूया. चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्. नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः. एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः. देवाल नामस्मरणांतून कसं एक प्रकाराचे डिफरन्स ना म्हणून आमकां देव दाखयता आसा. आमी खंयची भक्ती भावनेन देवाल नामस्मरण करता ती त्या प्रकार देव खंडीत आमकां पावता म्हूण तो विश्वास आसूं. तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना प्रमाणेन मानतेन कीर्तनीय सदा हरिः. न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु त्वयि. अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय. नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति. युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे. 7 श्लोका वयर आमगेले डिस्कशन करता आसा ती की चैतन्य महाप्रभू सांगता आसा ती की तेव्हा एक निमिष मात्र तुगेल्या खूब दूर असलेली ते एक युगा म्हणके दिसता आनी तागेले देवाले चैतन्य महाप्रभू दोळ्या दाखून अश्रू म्हळ्यार समुद्रा उदक कशें वळटा त्या प्रकारान येता आसा
आणि शून्यायतम जगत सर्व म्हळ्यार तूं नासल्यार हें जगताचें कांय व्हॅल्यू ना, शून्य हें जगत म्हणून त्या प्रकारार भावना व्यक्त करता आसतली. सो चैतन्य महाप्रभून ते एक विरह भावना आमगेले हें एक आमगे मुखार प्रस्तूत करचें आसा. आनी हें आमी पळयता की अ, हें एक बारीक व्हड एडवान्स लेव्हलाची एक भावना म्हळ्यार देवा देखून दूर आसून देवा खातीर ते प्रिती ते वाडून येवचें तें हें एक भक्तीन तूं म्हणटात पळय मुखावेल ही एक भावना गोविंद विरहेन सो युगायितम निमिषेण सो त्या प्रकारार चैतन्य महाप्रभू सांगता आसतली. आतां एक प्रकार आमी पळयल्यार आमी केन्ना आमी साधना करता ती देवाल खातीर. तेन्ना तेंचे आमी एक प्रकार प्रयत्न करता आसत की देव साक्षात रुपार आमकां दिसना. जाल्यारची आमी देवान आमगे मुखार नासल्यारूय आमी देवान एक तें प्रेझन्स फील करूंक ट्राय करता आसतली. देवा लागीं वचून उपासना देवाल तें सानिध्य आमकां ताचे आशीर्वाद जावका, आमकां अनुभव करका त्या प्रकारान आमी प्रयत्न करतात. कृष्ण आमगेले भितरय आसा परमात्मा जावन जाल्यार आमकां ताचे साक्षात्कार ना न्हू. ताका आमी साधना करता आसतली. ताचे विंगड ना प्रकारान देवाल नांव घेवचें जप करून देवस्थानां वचचें अर्च विग्रहाचें पूजा करचें विंगड रुपार अशी आयकुचें देवाल कथा आयकुचें शास्त्र वाचुचें सो हें सगळें पुरा साधन करतना कशें म्हळ्यार आमी देवालें उडगास करून तागेले ते सानिध्याचे अनुभव करचे प्रयत्न करता आसतली. शुद्ध जावन भक्त आसतली देवाल व्हड भक्त कोण आसतली तांकां देवाल खातीर मस्त प्रीती आसा. तांणी स्वाभावीक रुपार तांगेले खातीर मनांत प्रीती आसा. ताका तांणी केन्ना देवाल देखून दूर आसता ती तांकां ते म्हणटात पळय ते विरह भाव येता. जाल्यार आमी साधक जावन आसतली. आमकां देवाल देखून दूर आसल्यारय आमी विसरून वतली. ताका आमकां तें साधन करता पूण तो एक व्हड विशय म्हूण पळयता. आनी भक्तां खातीर म्हळ्यार हें जगत्याचें कांय एक व्हॅल्यू ना जगत हें देवाल नासल्यार. जाल्यार सादारण मटान तूं आमी पळयता अ, कसचे वस्तू आमगेले खातीर म्हत्वाचे आसा, इम्पोर्टंट आसा म्हळ्यार ते नासल्यार आमी मिस करतात ताका. सो आमी कितले खंयचे वस्तूक मिस करतात ताजेर आमकां कळटा की ताची व्हॅल्यू कितली आसा आमगे लायफांत. त्या प्रकारे आमी पळयता. आनी हें एक चैतन्य महाप्रभून सांगचें पुरा अशी विशेष रुपार म्हत्व म्हळ्यार त्या शुन्यायतम जगत म्हळ्यार तो विशय नासल्यार जगताचें कांय व्हॅल्यू ना. त्या प्रकारे आमी पळयता चैतन्य महाप्रभू सांगता आसतली. महाभारतांतूय आमी पळयता कृष्णान अवतार अंत जातरी अर्जुनान युधिष्ठिराक सांगचें आसा यस्य क्षणो वियोगेन लोको हि अप्रिय दर्शनम. हें सगळें पुरो लोक म्हाका एक क्षणाच्या कृष्णान वियोगान अप्रिय जावन आसा म्हळ्यार म्हाका हें नाकाशी दिसता देवा. नाकाशी दिसता युधिष्ठीर हें जगताचें कांय व्हॅल्यू ना पूण आमी त्या वेळी पळयता. आनी हें आमगे लोकूय कसलें जगत हें म्हणटात एक प्रकारान म्हणटात पळय आमकां प्रत्यक्ष रुपार देव दिसनासल्यार आमकां त्या देवाल व्हॅल्यू क्षण क्षण आमकां देवाल निमित्त आमगेलें जिवन चलता ताची आमकां एक प्रकार तें मन आसना. हाजे खातीर आमी दृश्टांत पळयलेलें की दुर्योधनाक कुरुक्षेत्र युद्ध सुरू जावचे पयलीं फुडें कृष्णान नारायणी सेना म्हणजे कृष्ण दोनूय एक चूज करता आशिल्लें. ताची एक ताण घेवं येता. कृष्णान सांगचें आसता तांकां दोगां जाणांक दुर्योधनाक आनी अर्जुनाक हांव तुमकां दोगां जाणांक तुमगेले संबंदीक हांव कोणाल एकल्या सायडा वचून फायट केल्यार तें समनी युद्ध केल्यार समनी ताका हांव अशें जाता की एक सायडान तूं हांव खाली मार्गदर्शन करता शस्त्र उपकरणां युद्ध भाग घेयना आनी विंगड पार्टीक पुरा आमगेली सेना यदुसेना नारायणी सेना मेळटलें त्या प्रकार सांगता. तशें सांगतना अर्जुनान मागीर कृष्णा तूंच म्हाका जावका म्हूण सांगतना दुर्योधना भारी खूश जाता म्हळ्यार तागेले खातीर कृष्णाल सेना नासल्यार युद्ध भाग घेनासल्यार कृष्णाल कांय व्हॅल्यू ना तागेले खातीर. तेंची आमी हें पळयता की हें जगत्यान तूं कोणाक देवाल खातीर कसले वतात तांकां जगत्याची वस्तू जावका म्हूण तांणी देवा खातीर वतात. देवाले व्हॅल्यू तांकां कांय लायफान ना. देव कसले जावका
जाल्यार कितें हें जगत त्या मस्तकड बसतून तांकां इंट्रस्ट आसा, ताका देवाल वता तें. जाल्यार भक्त तशी न्ही. भक्त म्हळ्यार देवाल वेरी इंट्रस्ट आसता तांकां, जगत्याच्या विशयान तांकां इंट्रस्ट ना म्हूण पळयत. आनी आमी मुखारसून पळयत निजावन युध्द येताना कृष्णान शस्त्र उखळ्ळीं, अर्जुना मार्गदर्शन मात केलें ना, जाल्यार कृष्णान मार्गदर्शनानची पांडव विजयी जाता ती म्हूण पळयत. आमकां एक प्रकार आमी पळयता आमगेलें एक संवसार आसून आमगेलें एक दृश्टिकोन अशी आसता आमकां देवालें प्रत्येक रुपार आमकां देव आमगेल्या जिवनांत कशी क्षण क्षण देवाल निमित्त आमगेलें जीवन चलता म्हूण तें आमकां मना वचना. आमकां जगत्याची कसली एक वस्तू जावका तेतून आमकां देवाल चड उर्गा आसोवच्यो. जाल्यार आमी पळयता कृष्णान कशी युध्दा भाग घेनासी, शस्त्र उखळनासी, तागेले भक्तांक तागेले भक्त पांडव विजयी जालीं. तशी त्या प्रकार आमी पळयता की आमकां प्रत्येक रुपारी कृष्णान कसलें करचें दिसना जाल्यार आमकां लेख येता की कृष्ण अंडरलायन फॅक्टर म्हूण आमगेल्या भक्तांच्या जिवनांतू आमकां देवाल वयर विश्वास आसा, आमकां मना वचता आसले विशय की क्षण क्षण आमकां देव सहाय करता आसा, ताजे निमित्त आमगेलें जीवन मुखारसून वता आसा म्हूण पळयता. भगवत गीतेंत कशें सांगिल्लें की की एक मोतया हारा भितर आशिल्ली ती दोरी स्ट्रिंग सूत तें दिसना जाल्यार आमकां कोत्ता आसा तें सूत स्ट्रिंग आशिल्ली निमित्ताची दोरी आशिल्ली निमित्ताची तें मोती पुरो हारार आसा ती. तशी अशी आमकां देव प्रत्यक्ष रुपार दिसना जाल्यार आमी पळोवं येता की देवालें विश्वास आसल्यार कसन आमकां जिवनांत जावका तें देव खंडीत दितलो भक्ताल्या जिवनांतू त्या देवाल विशयार भक्त विश्वास आसल्यार. आनी प्रभुपाद स्वामेलें हाजे आमी विशयांत पळोवं येता की प्रभुपाद स्वामेलें कांय दुड्ड नाशिल्लें, कॉन्टॅक्ट नाशिल्लें, कसलेय संस्थेचें सपोर्ट नाशिल्ली. तांणी चमकलीं ती अमेरिकांतू एकलींची जाल्यार आमी पळोवं येता तांकां देवाल विशय आशिल्लो, देवाल वयर विश्वास आशिल्लो. तेन्ना कृष्णान तें कशी तें व्हड एक तांगेले कारण सेवा करून घेतली. लक्ष कटल्यान करोड कटल्यान जन तांगेले प्रयासा निमित्त हाजी भगवत गीता भागवत वाचिता ती भक्तीची विंगड विंगड रुपार भाग घेता ती देवाल नामस्मरण सगळे विश्वास चलता आसा तांगेले एक प्रयासा निमित्ताची प्रभुपाद स्वामी. सो तांकां कळो येता की देव तांगेले करून तें सेवा करून घेतिल्लो आसा. तो आमके लायफांत कृष्ण मोस्ट वॅल्युएबल आसल्यार हें जगत तेच पुरापशी व्हड विशय देवूची आमकां मना वचना जाल्यार आमी प्रयास केल्यार तयार मुखार गेल्यार तो एक व्हड विशय. मागीर आमी आनीक एक विशय पळोवया तें विरह भावनाचे की केन्ना विरह कोणाल देवान देवाल व्हड भक्त आसता ती तांणी केन्ना देवाल देखून दूर जाता ती ते विरह भावना म्हळ्यार तांगेल कशी एक उज्जो वार आयल्यार तो उज्जो आनीक व्हड जातालो. तशी त्या प्रकार विरह भावना म्हळ्यार अशी की ती भक्ती आनीक मुखारसून वता. आमी रामायणांतूय पळयता की सीता देवीला अपहरण जावन तांणी लंकांत आशिल्लीं ती आनी भार एक कसलें नाशिल्लें तांगेलें तें तांणी राज परिवारा देखून जनक महाराजाल धूव जावन अयोध्या येवन रामचंद्रा वट वसून मागीर आतां असल परिस्थितींत पळयताना तांगेलें कांय ना जाल्यार तें सीता देवी ती निर्मल प्रिती रामचंद्रा खातीर तें आमी पळयत तें विरह भावांतू आनीक वाडून आयली म्हूण पळयत. रावणान कितले सकट प्रयास केल्ले सीता देवीला उल्लून तुका राणी करता केन्नाय येवन ती भिवोवचें आशिल्लें जाल्यार ते विरह भावना ते भक्ती तांगेली इतली दृढ आशिल्लें तांकां ते विश्वास आशिल्लो की राम खंडीत येतलो आश आशिल्ली तांगेली ती केन्नाच सोडून काडली. आनी आमी पळयता मुखारसून हनुमंतान येवचें आसा आनी रामाल विशय तांकां सांगचें आसा. त्या प्रकार आमी पळोवं येता की आमगेलें एक जिवात्म जावन आसतना आमगेल मनान आमगेलें अपहरण करून आमी जन्मांत येता ती पुनर्जन्मांत येता ती हें देह म्हळ्यार एक प्रकार लंका म्हूण लेख येता. आमगेलें मन रावण घेवन आयला जाल्यार कशी सीता देवीन तें आमी पळोवं येता की त्या विरह भावनांत हनुमंतान तें एक तशी एक प्रकारार पळोवं येता की हनुमंत गुरू रुपार येवन आमकां सांगता आनी रामालें आमकां विशय सांगता हांव एक पळयता. आनी विरह भावना विशय उलयतना आमी पळयता गोपिका स्त्रिया विशय की कशी गोपिका स्त्रिया म्हळ्यार
त्या विरह भावना असते एक प्रकार प्रतीक जावन असत. हे संची 7-8 श्लोक शिष्टाष्टकमाचे हर एक आध्यात्मिक दृष्टीर हर एक व्हड भावना प्रकट करता असत. शून्य इतम जगत सर्वम. आम्ही हीच भावना गोपी गितांतूय पळयता. गोपिका स्त्रियांचे हे एक श्लोक पळयता. अटीति यद्भवान् आनि कारणम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षताम् पक्ष्मक्रीडृशाम्. म्हळ्यार हांव तूं पळयता अटति यद्भवान् आनि कारणम्. म्हळ्यार तेव्हा तूं दिवस सूर जेत्ताना तूं पुरा गाय घेवन वना वता आनी तूं सांजवेळा पास येऊ ते दोळते आमकां त्रिटी एक क्षण आमकां युगा म्हणके दिसता. म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून कशी शिष्टाकारान तशी गोपी स्त्री वय तीच भावना सांगता आसा ती आनंद वृंदावन चंपून तूं अशें सांगिल्लें आसा की पुरा जण राखून बसतात की कृष्ण सांजवेळ केन्ना न्हेसतलो म्हण आपस वना दाखून. नंद महाराज, यशोदा माई, पुरा गोपिका स्त्रिय पुरा जण घरा भायर येवन गांव भायर येवन राखतात की कृष्ण येतलो आनी आतां गेलें ताका पळयता आमी तागेलें दर्शन घेवं येता म्हूण. आनी सांजसान कोण गोपी आसा ती आनी पुरा टॅरेसारी कंडेरांनी पळोवन भायर वयतात की कृष्णा पळोवच्याक कृष्ण केन्ना येतलो कृष्ण केन्ना येतलो. तांणी तांगेलें दृश्टीनाची कृष्णाक पित्ता ती म्हळ्यार त्या प्रकारान आनी तांणी तें सांगचें आसना मुखार गोपी गितांत की ते दोळ्याक पाक्ती ब्रह्मान कसल्या केलेली म्हूण. म्हळ्यार दोळ्याक पाक्ती म्हळ्यार दोळे ब्लिंक करता दोळ्याक पाक्ती बंद करता आनी ते एक क्षणा खातीर कृष्णाल दर्शन घेवचें जायना न्हय म्हूण. सो त्या प्रकारान तांणी भावना प्रकट करता ती म्हूण त्वाम अपश्यता आमी तुका पळोवचें जायना म्हूण तेव्हा ते आमकां सहन करचें जायना म्हूण. आनी कृष्ण तांगेली भक्तीक तांगेले त्या विरह भावनाक देव ताजे तांकां आशिर्वाद दिता तांगेली त्या प्रिती पावता देवाक म्हूण पळयत. सो कृष्णान सांजवेळ गांव वयता आनी ते पुरा जन मुखार सून आसता ती गाय आनी तांगेली मागशी मागीर कृष्ण बलराम मधुमंगल तांणी पुरो चमकता येता आसतात. आनी कृष्णान ते येवची म्हूण कळ्ळी दिसता पुरा जन राखून आसतात. मात कृष्णा कसं ना तांकां गोत्त आसा गोपिका स्त्रियाल पुरो प्रिती तागेले खातीर ताकाय तांकां पळोवन हांसूंका तागेली प्रिती तांकां तागेली प्रिती तांगेले खातीर आसा म्हूण ते तांकां दाखोवन तांकां दिसची तशें कोरता कृष्णाक. ताका कृष्ण हगूर हगूर चमकून येतके म्हळ्यार पुरा जनां पळयत न्हू ताणें म्हूण. जल्यारीची बलराम तागेलो म्हालगडो भाव मुखार आसा न्हू तागेले येद्रा ताका चिक्केळ करतके देवाक कृष्णाक की हांव पळोवन हांगा पुरा जन हांसताना बलरामान म्हाका पळयल्यार ताका चिक्केळ करतके ताका कृष्ण चिके हगूर हगूर चमकुचे सूर करता म्हूण पळयत. तेन्ना बलराम मातशें पळयता कृष्ण हगूर हगूर येता आसके तेन्ना बलराम कृष्णा सांगता बेगी यो अम्मान लायकून रांदप करून दवरलां हुनची बेगी वचया म्हूण. तांणी राखून राबली आमगेले खातीर. तेन्ना कृष्ण सांगता वना चमकून चमकून म्हाका मस्त पुरो जाला हांव हगूर चमकून येता तूं मुखारसून वच म्हूण. तेन्ना बलरामान पळयल्यार हो हगूर हगूर चमकून येता म्हूण बलराम मुखारसून वतके. आतां कृष्ण एकलो आसतके मातशें आनी पुरा गोपिका स्त्रिय पुरा जन ताका पळयता आसता ती म्हूण. आनी तांणी पळयता आसता ती तांणी तांगेले दोळ्या दृश्टीनच देवाल सेवा करता तांगेली प्रिती व्यक्त करता आसता ती आनी कृष्णूय तांकां पळोवन हसमुखी जावन तांकां पळोवन तांकां देव भारी खुशेर तांगेली प्रिती म्हणटा पळय रेसिप्रोकेट करता तें आदान प्रदान जाता तांगेलें. कृष्णूय तागेले दृश्टीन तांगेली प्रिती तांगेले खातीर तो व्यक्त करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हें एक क्षणा खातीर अशी सांजवाळचें आनी सकाळ दोखून राखून राबता ती त्या विरह भावनांनी. सो त्यांची भावना गोपिका स्त्रीन व्यक्त केलेलें चैतन्य महाप्रभू वय त्यांची राधा राणीलेच ती भावना युगायतम निमिषेन त्यांची आमी पळयता चक्षुषा प्रावर्शायतम म्हळ्यार उदका न्हंयत कशी समुद्रा कशी उदक आसता तशी दोळ्या दाखोवन येता म्हूण. आनी चैतन्य भागवतमान तशी सांगिल्लें आसा की ती खंयची गंगा देवाक गंगाक विष्णू पादोद्भव म्हणटात ती गंगा खंयची देवाल्या चरणां दाखोवन आयली तिची गंगा चैतन्य महाप्रभू दोळ्या दाखोवन येता म्हूण म्हळ्यार ते विरह भावनांत.
सो आमी लेखच्या बरो इतले उद्दा येतच्या पुरो म्हणटा म्हाका देवा लील अशें आसा की देवा कसन कोरका ते साध्य जाता ते प्रिती देव घेता वय भक्तांनी आनी देव तांकां तशी प्रिती वय करता भक्तांक म्हूण पळयता. तशें जाल्यार की आनीक एक दृश्टांत अशें आसा केन्ना कृष्ण मथुरा वता तेन्ना तो सादारण म्हणटा 10 वर्सांचो आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना देवकी ते 10 वर्सांच्या कृष्णाक ताका तिगेले पांय बसून ताका तिका दूद पिवयता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां आमी अशें दिसच्या पुरो की 10 वर्साचो चेडूं आम्हाला दूद पितल काय आणि त्या आवसूक देवकीक 10 वर्स नंतर तिगेलें दूदच काय ते चारडा दिवच्या खातीर. जाल्यार ते देवकील दूद म्हळ्यार ते तिगेली प्रीती ती निर्मल प्रीती, भक्ती देवाल खातीर. देव ते साथी करून दाखयता. यशोदा मायेलें देवकीलें तांगेलें आनी देवाक दूद पिवोवचें म्हळ्यार तांगेली तें निर्मल भक्ती, प्रीती तांणी तें देवाक समर्पण करचें आनी देव तें साध्य करून दाखयता, स्विकार करता तांगेले ते समर्पीत भाव आनी त्याच प्रकारान देव तांकां प्रीत्या पासय दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आयच्या दिवसाचे ते लास्ट पॉयंट आमी पळोवया की महाप्रभुले अवतार घेवचे कसन मूड आशिल्लें म्हूण. आमी पळयता की चैतन्य महाप्रभू ते राधा राणीले राधेल्यांची ते एक भावनेन तांणी अवतार घेतिल्लो. कशी राधा कृष्णाक उडगास करून विरह भावांत रडतशी, तशी चैतन्य महाप्रभू तांगेले भक्तींतू देवार उडगास करून रडता आशिल्ली म्हूण पळयता. आनी ह्या श्लोकांतूच आमी पळयता की चैतन्य महाप्रभू तांगेले विरह भाव कशी व्यक्त करता आसा ती. चैतन्य चरितामृतांतू अशें सांगिल्लें आसा की कृष्ण राधा राणी प्रीती करता, राधा राणी कृष्णा प्रीती करता. जाल्यार की कृष्णाल मनांत तशें आयलें खंय की राधा राणी कितले प्रीती आसा म्हगेले खातीर म्हूण. कितली प्रीती आसा तें म्हाका कळका म्हूण. आनी दोनींचें कृष्णाक मन आयलें की ती इतली म्हाका प्रीती करता म्हगेल्यान तूं असल कसन गूण आसा बा हांव अशी कशी तिका इतलें आकर्शीत करता की ती म्हाका इतली प्रीती करता तें म्हाका कळका म्हूण. म्हळ्यार देवाक कळका आशिल्लें की देवाल गूण कसन आसा की राधा राणी ताका इतली प्रीती करता म्हूण मना व्हरचे खातीर. म्हळ्यार दृश्टांता खातीर आमकां खंयच्याय वस्तू कळका जाल्यार आमकां ते इंट्रस्ट येवका जाल्यार फॉर एक्झाम्पल खंयचें एक लेक्चर कोणालें चलता आसा म्हणलें की आमकां तातूंत तितलें इंट्रस्ट ना. जाल्यार आमी पळयतात कोण की लेक्चर आयकतलो भारी खुशेर आयकता आसा आनी कसन की पुरो नोट्स बरयता आसा आनी भारी एक म्हणटा पळय ताका पळयल्यार दिसता की खरें पूण इंट्रस्टींग आसचें पुरो बाय ह्या लेक्चरांतून म्हणजे तो इतलो मोठा ते नोट्स बरयता आसा खुशेर आयकता आसा. तशी त्या प्रकारान पळय कृष्णान पळय राधा राणी कितली प्रीती आसा म्हगेले वयरी म्हळ्यार म्हगेल्यान तूं कसन ताबा त्या प्रकारा गूण आसा की राधा राणी इतली प्रीती करता तें म्हाका जावका तें म्हाका कळका म्हूण. सो तशें एक कृष्णाल मनांत आयलें कसन ती एक राधा राणी अनुभव करता आसा की की ही ती म्हगेले खातीर इतली प्रीती आनी आकर्शीत जाता म्हूण. सो हें एक प्रकार राधा राणी लेखार आमी पळयता की राधा राणी लेखार कृष्ण लेखता आसा म्हूण. आनी कृष्णाक हें मना वचचें आशिल्लें जावंक आशिल्लें की तिणें म्हाका प्रीती केली जाता हांव तिका अपास प्रीती करता तेन्ना तिका कशी अनुभव जाता पहा. सो हें एक 3 कारण पळयता आमी अशी मना व्हरच्या खातीर. हें एक म्हणटा पळय कंप्लीट रिलेशनशीप खंयची एक व्यक्ती प्रीत करता आनी तो व्यक्ती अपास्त प्रीत करता. सो त्या प्रकारान हें रिलेशनशीप कंप्लीट जाता. सो राधा राणीलें म्हगेले खातीर प्रीत कितली आसा देवाक हें गोश्ट सूख आशिल्लें. म्हगेल्यान तूं कसन गूण आसा की राधा राणी म्हाका कितली प्रीत करता आनी राधा राणी केन्ना प्रीत केली जाता हांव अपास्त केन्ना प्रीत करता तेन्ना तिगेले भावन कसन आसता. तेन्ना तिका कसो अनुभव जाता. हें 3 कारणां देवाक दिसलें की हें म्हाका तुजें कळका आनी हें कळच्या खातीर अनुभव करच्या खातीर देव चैतन्य महाप्रभूले अवतार घेता आनी ह्या अवतारांत येवन तो श्रीमती राधा राणीलें ते भावन कसन आसा कृष्णालें तें तें तीन कृष्णान तिगेले मुखार नातिल तेन्ना तिगेले मनांत ते कसन ते एक विरह भावन आसा हें पुरा अनुभव करता म्हूण पळयता. कृष्ण केन्ना वृंदावन सोडून मथुरा वता आनी मुखार द्वारका येता तेन्ना राधा राणी त्या विरह भावनान राधा राणी पुरा गोपिका स्त्री विरह भावना भारी एक म्हणटात पळय एकदम हाय लेवलार मुखार सून पावता तें म्हूण
आणि चैतन्य महाप्रभूका त्यांची ह्या श्लोकांतू गोविंद विरहेण मे यांची त्या राधाराणी ती भावना चैतन्य महाप्रभू भक्ताल रुपार येऊन विष्णू त्या व्यक्त करता असं पुढे येत. सो आम्ही ह्यांची ह्याच्या विषय ह्यांची सेशनाच्या ज्या पॉइंट आणि केसलपासून मुखारसून आम्ही ते नेक्स्ट सेशनांतू डिस्कस करू. सो समरायज करता आयच्या सेशनांतू आम्ही कसं डिस्कस केले म्हळ्यार की देवाले विषय म्हळ्यार आमकां व्हॅल्यू आमकां दिनचर्यांत आमकां कळली ना जाल्यार आमकां देवाल निमित्ताची आमगे जिवनांतू कसं चलता ते चलता आसा आणि मुखारसून आमगे मनाक कसं आसा तागेले सेवा करता म्हणून भावना आसता देव चलोवसून दितलो म्हणून तो एक विश्वास आसूं. आमी त्या विरह भावनाचें एग्जाम्पल घेतना आमी सीता देवी विशीं पळयलें की ती कशी लंकेन तशिलें जाल्यार तिगेली भक्ती आनिकय दृढ जाली त्या विरह भावनांतू आनी रामाल प्रती प्रीती तिगेली आनिकय वाडून आयली. तिगेली केन्नाय तिगेलो विश्वास तो चुकली. मुखार आमी ते गोपिका स्त्रियांक ते दृश्टांत पळयलें कशी तांणी राखून राबता आशिल्लीं सांजवाळां कृष्ण केन्ना येतलो कृष्ण केन्ना येतलो म्हूण वनादकून आनी तांकां सगळो दिवस तांगेले मनान त्यांचे एक विशय आसता आशिल्लो ते विरह भावना तें एग्जाम्पल. आणि लास्टार आमी चैतन्य महाप्रभूला अवतार घेवचे तें कारण कसं न्हय म्हणून आमी पळयलें 3 कारणां कृष्णाक मनांत हें आशिल्लें खंय की राधाराणी प्रीती म्हगेले खातीर कितलो आसा तें म्हाका कळुका म्हगेल तसो कसो गूण आसा की राधाराणी म्हाका कितली प्रीती करता आनी हांव तिगेले प्रीतीक तिगेले ते समर्पीत भावाक हांव केन्ना आपास प्रीत करता तेन्ना कसो अनुभव जाता हें तिनी कृष्णाक कळुका आशिल्लें. ताका ताणें राधाराणील ते एक भावनेन तूं भक्ता रुपारी चैतन्य महाप्रभू जावन अवतार घेतलो आनी हें कृष्णाल भक्तालें एक कृष्णाल भक्ताक कृष्णाल भक्ती करतना कसो अनुभव जाता आनी भक्तान कशें सुका म्हूण तें दाखोवन दिवच्याक देवान तो अवतार घेतलो. हांगार पळय आमी 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करून आमी एक सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. हरे कृष्ण. नेक्स्ट टाइम मेळया 7चे श्लोक कंटिन्यू. हरे कृष्ण.